बरी बरबोच्या मुगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तीकांनो तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. नव्यान 7वो दीस आज आचरण करच्या वक्ता आज सामुहीक खासर आमी आचरण करता. दोन जोडी आमच्या मदें हांगासर आसात. ह्या जोड्या पासून विशेष करून ह्या संदर्भात मागया. आयच्या दिसाचो संदेश हे परी आसा. बाबाते जिवितांत मोग आनी मागणे लग्न जिविताची दादोसकाय सांजूद दादल्या बायलेच्या मोगाचो मजतदार म्हणले विशीं नियाळतना आज खाजर जोड्यां खातीर विशेष करून आमी मागता. सर्वेस्पर देवान तांकां सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत सांगाता एकवटान जिवच्याक आपोवणें दिलां. त्या आपोवण्याक पळो जावन लग्नाचो संस्कार स्वीकार केल्ल्या जोड्या पासून आमी मागया. हेच्या इमिसाचें बलिदान भेटयतात भोवमनादीक बाब मॅक्सिम नोरोरा आमचे देशचे विका जनरल तशेंच सर्व सांगाती याजकांक आमी मोगाचो स्वागत मागता. तुमकांय मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाची जावन इमिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. ह्या जोड्या खातीर आमी मागया. हे संदर्भात अर्ग आमी स्थितात वियोला रोड्रिगेस किरे लिझी फिजा मुल्की रिचर्ड लोबो आनी कुटुंब शंकरपुरा थॉमस क्रास्ता आनी कुटुंब बेंदोरू अयोना क्रास्ता बेंदोरू एलन जोशुआ मतायस सांजूद वडो लिनेट डिकुन्ना कोट्टेतोरू लिल्ली फर्नांडिस मुंबई किरीट फर्नांडिस मुंबई नीला फर्नांडिस मुंबई दोरती क्रास्ता आनी कुटुंब मुंबई ब्लॅन्स डिकुन्ना नित्या दरवडो एंड्रे स्क्वेर आनी कुटुंब फेरार मॅथ्यू डिसोज आनी कुटुंब बेंदोरू घरच्या अल्मोजातम्या पासून मिस भेटयता मायकल लोबो पवित्र काळजा वडो तशेंच अर्गांदेसां पासून मिस भेटयता फबियन जेसी मेंडोन सदोकादार अर्गांदेसां पासून मिस भेटयता फिलिप नेरी सेराओ आयसी कॉलनी मुंबई जल्म दिसाक अर्गा मिस दिता ग्लेन डिसोजा USA तेजेर ते बसून मागया. देवाते ग्रेगरी अल्मेडा जत्म्या पासून मिस भेटयता जॅक्सन डी अल्मेडा प्रत्येक देशां पासून मिस भेटयता सुजी नोरोना मुंबई फेड्रिक मस्कारिनेस मुंबई. आम्हा समेस्त जगत खातीर इराद्यां खातीर ते सवा खातीर विशेष करून ह्या संदर्भात आमी मागया. जे कोण आमक तन बसेल असो कोण आस करया तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाची सुरवात करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोमे आसो. आयचो संदेश भवती जिवितांत मोग आनी मागणे लग्न जिविताची दादोसकाय सांज दादल्या बायलेच्या मोगाचो मजतदार मोगाच्या न्हू. आज ह्या सांजुदा देवाच्या पुणतळार देवाच्या कृपेन दोन जोडी पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकवटतात आनी कुटुंबा जिणेंत प्रवेश जातात. ह्या जोड्यांक आमी बरें मागया. मनशान एकसुरो आसूंक नजो हें देवाचें संयोजन. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान मनशाक आपणाच सारक्याचो आनी स्वरुपायचो जावन रचलो आनी स्त्रियेक दादल्या तावन रचून तांकां सांगाता हाडन लग्न करन आशिर्वाद दिलो. अशें आपल्या रचनेच्या कामांत तांकां भागीदार केलें. तांणी मोरा पर्यंत एकवटान सांगातपणान आनी माया मोगान जियेवन भुरग्यांक जल्म दिवन कुटुंब रचून हें देवाचें येवजण जारी आनी मुखारून व्हरूंक उलो दिता. आज लग्न बेसान एकवटच्या दोन जोड्यांनी सुरवात करच्या लग्न जिवितांत तांणी अखेर पर्यंत एकामेकां मोगान विश्वासान स्थिर रावूंक देवाक मानवची शेगुणी जिणी जियोंक देवाचो आशिर्वाद ह्या पवित्र बलिदानाक तांचेर मागया आनी आमी सर्वां तांच्या संतोषांत वांडिल्लीं जावया. मुखेच्या भाव भयणीनो सांजूद देवाच्या पुणशेताच्या देव मंदिरांत लग्न बेसांत एकवटोवंक आयच्या दिसा दोन जोडी किरण कुएल्लो फालिमा फर्गज आनी अनिशा जॉसलिन फाल्कावो शक्तिनगर फर्गजेची
तशेंच विन्सेंट डिसोजा मणियाम परे फ्रगजेसो आनी अंजेलीन लेनिटा पिंटो कुलशेकर फ्रगजेची ही दोन जोडी आज देवाच्या वेदी मुखार देवाच्या मणयारा उजीर आनी देव पर्जे समोर एकामेका आपली बास दिवच्याक जिविताचें समर्पण करूंक हांगासर आयल्यान मोग आनी मागणें लग्न जिवितांत एक बळादीक आदार आनी ह्या जोड्यान आनी सांगता सोर काजारी जोड्यांनी तांच्या काजारी जिवितांत मोग आनी मागणें ह्या दोन उसल्या भावार्थी संगतीचेर गुमान दिवन तांचें जिवीत काजारी जिवीत आनी उपरांत कुटुंबाचें जिवीत मांडून हाडच्याक तांचे बसोत आज आमी प्रत्येक तरान मागया आनी आयचें पवित्र बलिदान आमी फावो त्या तरान पेटोवच्याक आमचे सर्व पातकां आतां आमी वळखून घेवया. देवा तावन आनी एकामेकांतोन बोगसाणें मोगोवन आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पद्वदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडा अपराध. ह्या बसोत बगेवन सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाश करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पद्वदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन आयकून घे. किरण आनी अनिशा विन्सेंट आनी अंजेलीन लेनिटा तुज्या भुरग्यांचेर तुजे कृपेचो पावस घाल. तुजे विधी मुखार ती लग्नात एक व्हरतात
तशीच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां तीर कर. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेश्वर देव म्हणालो, दादल्यान एक सुरो असलेले बरे न्ही. हांव ताका एक फावत असली संगातीन करतलो. देखून सर्वेश्वर देवान भुमी वयली सर्व जानवरां आनी अंतराळा वयली सर्व सुकणी रचली. तांकां कसली कसली नांवां दिता तें पळोवन ती सर्व ताणें मनशां मुखार हाडली. मनशांक दिवचे असले नांव आसूं तांचे हर एकल्याचे कायम नांव जावंक पावले. सर्व गोरवां मनजातींक, अंतराळा वयल्या सुकण्यांक आनी रानमृगांक मनशान नांव दिलें. पूण आपणाक समसारको संगत ताका मेळ्ळो ना. देखून सर्वेश्वर देवान मनशाक एके गाढ न्हिदेन घालो आनी तो न्हिदेन आसतना ताची एक बोर काडून ती मांसान भरली. मनशातावन काडलेले ते बोरयेची सर्वेश्वर देवान एक स्त्री घडली आनी तिका दादल्या मुखार हाडली. तेन्ना दादल्यान उद्गारून म्हळें, ही जाल्यार म्हज्या हाडांचे हाड, म्हज्या मांसाचे मांस. हिका नारी म्हणटली, कित्याक नारा म्हणजे मनशातावन तिका रचल्या. हेच पासत एक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायलेक एक व्हरता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. देवाचे उतर हे. सांत पावलान एपेतकारांक बरयल्ल्या पात्रांतले वचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासो देवाक मानता तसलें सुवासीक बलिदान जावन समर्पण दिलो. तशेंच तुमी मोगान जियेजय. क्रिस्तांतय आमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कालती जावन चला. पत्नीन आपल्या पतींक सम्यांकच काल जाल्ले बरी काल जावन चलाचय. जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे
पवित्र सभेचो तारो आणि मस्ताक, तशेंच पती आपले पत्नीचे मस्ताक. अशें आसता जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता, तशें पत्नींनी सरसंगतींनी आपल्या पतीक काल जायचे. पत्नीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो, तसो तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. कसलोच तिबो, मिरी वा आयब नासतना पवित्र आनी कथावेन जावन सभायेन परतली चली कशी असलेले पवित्र सभेक आपणाक काणीक जावन दिवचे खातीर क्रिस्तान उदकांत आनी उतरान तिका धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली. हेच खातीर ताणें आपणाक पवित्र सभेक ओपण दिलो. ते परी पत्नींनी जसो आपले कुडीचो मोग करतात, तसो आपल्या पत्नीचो मोग करीचे. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचो मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभे क्रिस्ता हेच परी मोग करता, कित्याक आमी ताचेच कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकांत म्हणलें आसा, दादलो आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक येवकडटलो, ती दोगांय एक जातली. हे एक व्हड गुटाचे सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता. म्हणटास तुमकांय ते लक्ती जाता. तुमच्या मदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं, पत्नी आपल्या पती थंय मनान चलो. देवाचे उतार हे. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो. mateवा परमाने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. थोडे फारिसेव जेजू सरशी येवन ताका पारखुच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयत की? जेजून तांकां जाप दिली, आरांबरस रसनारान
तांकां दादलो आनी बायल करणार असलीं अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय? आनी ह्या कारणा पासून तो एक मनीस आपल्या बापयक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो, तीं दोगांय एक जीव जातलीं. देखून ह्या फुडें तीं दोगांनय बगार एकच. त्या पासून देवान जोडी केलां ते मनीस मोडिना जावं. देवाचे उतर हे. क्रिस्ततय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज एक वत्या संभ्रमाचो दीस, संतोशाचो दीस. कित्याक आज किरण आनी अनिशा, विन्सेंट आनी अंजलीन तांच्या लग्नाचो दीस, काजराचो दीस. आज न्ही जायत्यो संतोशाचो दीस म्हणून आमकां दर म्हण दिसता. बरी सुबीत वस्तू ना, नवेंच भांगार, फुलांचो परमळ, संगीताचो नाद आनी बेगीनच जेवणाची रूच, हे सगळें आयचो संतोश दर म्हण आमकां हर एकल्याक दाखोवन आसा. पूण आयचो संतोश जें कितें आज आमकां संतोश करता तें सदांच उरचें तसलें न्ही. वस्तूर परनें जातलें, फुलां सांजेर पावतलीं, संगीत रावतलें, भांगाराची स्टायल बदलतली आनी आखरेक जेवण कंडी जावन तें उरना. पूण पवित्र भाश येता हर एका लग्नाच्या संदर्भार काजारी जोड्यांचो संतोश सदांच उरा जाय. जशें जेजून सांगलें आसा, म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हे सक्कड हांव तुमच्या लागीं उलयलां. कितें उलयलां? एकामेकाचो मोग करा म्हणटा जेजू. आनी आज ह्या सांजूत देवाच्या पुणशेताच्या देव मंदिरांत ह्या पुणशेताच्या परबे संदर्भी आज नोवेनाचो दीस सांगाताच आज हो काजराचो संभ्रम चलयता आसतना आमकां मेळचो संदेश आयचो जावन आसा. बावर्ती जिवितांत मोग आनी मागणें, लग्न जिविताची दादोसकाय, तो संतोश, ती दादोसकाय आज आसली, आज आमी भोगून आसा ती. तो संतोश आनी दादोसकाय लग्न जिविताची सदांच उरा जाय म्हणून आमी आमचे हर एकल्याची आशा. आनी तेच ह्या दोनी काजारी जोड्यांक आमी सर्व आनी मागचें जावन आसा. एक काजार करच्या पयलें जायती तयार आमी करता. एक सैरीक गट करच्या पयलें जायतो विचार आमी करता. चल्याची चलयाची सैरीक आयली म्हणटा आसतना जाता इतल्या तरान ताची खबर काडूंक पळयता. तो मनीस कसो, ती व्यक्ती कसाली, ताचें काम कसालें, जें कितें सांगलां तें सदगी आनी अश्यो जायत्यो संगती. आनी अकरेक आमी खंयच्याक महत्व दिता. संवसारीक चिंता खंयच्या खातीर महत्व दिता. मुखार एक भद्रतेचें जीवन, दादलो होकार आनी स्त्री, होकार न्हवरो, तांचें जिवीत सुरक्षीत जाय जाय, भद्रतेचें जाय जाय. देखून बरें काम आसा जाय, बरो सांबाळ आसा जाय, बरें शिकप आसा जाय, बरें घर आसा जाय, सगळ्यो सवलत्यो आसा जाय, हें सगळें आसा जाय म्हण आमी आशेता. आनी तीच लग्न जिविताची दादोसकाय आमी म्हण आमी जायते फावटी चिंतल्लें आसा जावंक पुरो. पवित्र सभा आनी एका दिशेन आमची मन आवडटा आनी आनी एक दिशा ती आज आयच्या ह्या संभ्रमाचो संदेश आमकां परगडटा. मोग आनी मागणें. जर एका लग्न जिवितांत काजारी जोड्या मदें तांच्या कुटुंबा जिवितांत मोग आनी मागणें जर आसा जाल्यार ताचें काजार जिवीत सगळें दादोसकायेचें संतोशाचें जावच्यांत दुबाव ना. आयच्या वाचपांचेर आमी थोडी नदर मारया. आयच्या तिनूय वाचपांनी एक वाक्य आमकां आयकोंक मेळ्ळें जावन आसा. एक दादलो आपल्या आवय बापायक सांगतलो आनी आपल्या पोतीनी सवय एक व्हरतलो आनी ती दोगांय एक जातली, ती दोगांय एक जीव जातली, एक कूड जातली म्हणून. आनी हाका पुरक जावन आयच्या पयल्या वाचपांत देवान मनशाक रचता आसतना दादलो आनी स्त्रीक रचलें म्हळें आमी जाणा. आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे देवान मनशाक रचलें, दादल्याक रचलें आनी
ताका सांगात कोण दिवच्या खातीर तराच्या जिन्साच्या मनजातींक रचले, सुकणी सावजांक रचले, मासल्यांक रचले आनी सगळें ताणें मनशा मुखार हाडले आनी मनशान ताका नांव दिलें. नांव दिवचें म्हळ्यार ताचेर अधिकार ताणें वयसून घेतलो. मनशाक हे सगळे रचने वयर सुकण्याचेर, जानवरांचेर, मासल्यांचेर हांच्या सगळ्यांचेर ताणें राजवट हो अधिकार चलयलो. पूण एक मात्र उणेंपण पडलें, तांचे कोणातय ताका एक समसारको सांगात लाभलो ना. आनी ह्या वेळा देवान दादल्याक एक सांगातीन जावन स्त्रियेक रचली म्हणून 80 पहिल्या वर्सा म्हणटा. आनी केदळा त्या स्त्रियेक रचून देवान तांकां सांगातार हाडले. तो वळू दादल्याच्या तोंडांतल्यान आयले ते गायन संतोषाचें. म्हज्या मांसाचें मांस, म्हज्या हाडांचें हाड, ती जावन सानारी. आनी असलें संगीत या असलें गीत, असलें कवन दादल्याच्या तोंडांतल्यान आयलें, कित्याक स्त्रियेतय ताणें खरो सांगात पळयलो, खरें सांगात कोण ताणें भोगलें. स्त्रियेतय दादल्याक खरो सांगात लाभलो. काजाराची दादोसकाय दितल्यो म्हणून आमी चिंतल्यो संगती जावं पुरो, बरें काम, बरो सांबाळ, बरें घर, बरें अंतस्त, बरें हर एक समाजेंत मेळिल्ल्या वेळा मनीस संपूर्ण तरान दादोशी जावचो ना. तातूंत थोड्या तेंपाक मनशाक संतोष मेळटालो, दादोसकाय मेळटली, पूण असलो सगळो संवसार दिता तो संतोष तो बाल वसत असलो न्ही. बागार देव दिता तो संतोष तो बाल वसत असलो. आनी देखून हर एक काजाराच्या संदर्भार आमी हेर जायत्या संगती विशयांत गुमान दिता आसतना पवी सभा 1-2 संगतीचेर विशेष गमान दिता. आनी ताचे पैकी जावन आसा मोगा विशयांत, जावं पुरो कराराच्या संदर्भार, जावं पुरो लग्नाच्या संदर्भार, जावं पुरो लग्नाच्या जुबलेवाच्या संदर्भार पवी सभा मोगाक चड आनी चड महत्व दिता. आनी देखून जर मोगाचें निदर्शन आमी पळयचें जाल्यार काजारी जिवितान आमी पळयचय. एक इश्टाचो मोग करता, आवय बापूय भुरग्यांचो मोग करतात, मोग करतना एकामेकाचो मोग करतात. काजारी जोडी लग्नाभेसांत एकामेकाचो मोग करतात. आनी ह्या लग्नाभेसांतलो मोगाक सहज जाल्ली तसली निदर्शनां म्हूण आमी सांगत जाय. कित्याक एक काजारी दादलो आनी स्त्री तांचे लग्नाभेस सुरवात करता आसतना एक पंतावान ताच्या जिवनांतच स्विकार करता म्हूण आमी सांग येता. कित्याक म्हळ्यार एक काजाचो व्यक्ती, एक सोलो वा चली आपूण येदोळ नेणा आसल्या एका व्यक्तीक आपणा सोस म्हणून स्विकार करता आनी सगळें जिवीत ताचे सयत जियोंक फुडें सरता. आनी हांगासर ताजें जिवीत देवाच्या आदारानच फुडें वचत जाय. तो वळो तांच्या लग्ना जिवितांत खरी दादोसकाय तांकां मेळटली. आनी तो मोग देवान मात तांकां दिवं तो मोग तांकां दादोसकाय हाडूंक शकता. देव जावन आसा मोग म्हणलें आमी आयकल्लें आसा. देवाचें आनी एक नांवच मोग म्हणून. आनी जर आतां हांवें सांगलें बरें, एक इश्टाचो मोग करता, आवय बापूय भुरग्यांचो मोग करतात, मोग करना एकामेकाचो मोग करतात, काजारी जोडी एकामेकाचो मोग करतात, जाल्यार हर एक मोग तो देवातावन येवचो. आनी ह्या संवसारांत आमी करचो मोग देवाच्या आतां अपरिमीत मोगाची एक ल्हान किटाळ म्हणयेत. पूण एक किटाळ कितें सगळें करूंक सकात. मोग दयाळ, मोग मसोर करिना, आपलीच बाडाय उलयना. हांकां देवान ताच्या एकल्या सुपुताक आमचे बसोत समर्पण दिलो. न्ही आमी नासवचे बसोत बागार आमी जीव आमचे ते जीव भरच्याक. आनी तोच मोग दादल्या स्त्रियेच्या मोगांत लग्नाभेसांत तांचे जिवीत संपूर्ण करूंक शकता, नवो जीव तांकां दिवंक शकता. देखून सांत पावलाच्या 2ऱ्या वाचपांत बरोवन सांगता दादल्या स्त्रियेचो मोग क्रिस्ता आनी पवित्रच्या मदें आसल्या मोगा बरी म्हणून. क्रिस्त पवित्र सभेचो मोग करता. जर पवित्र सभा आसा जाल्यार क्रिस्त आसा. आनी क्रिस्त भरपूर तरान पवित्र सभा आपलीच कूड म्हणल्या रितीर मोग करता जाल्यार त्याच रितीर एका दादल्यान आनी स्त्रियेन एकामेकाचो भरपूर मोग करी जाय म्हणलो संदेश आयच्या 2ऱ्या वाचपांत आमकां मेळ्ळो जावन आसा. आनी होच संदेश जेजू आयच्या सुवातेंत तो थेर करता. तो देवाच्या रचनेचो सुरवेलो उद्देश जेजू उल्लेख करता.
मनशाक रसतानाच देवान दादलो आनी स्त्री करून रचली आनी देखून एक दादलो आपल्या आवय बापायक सांगतलो आनी आपल्या पत्नी समेत एक व्हरतलो आनी ती दोगांय एकच कूड जातली म्हणले हे चिताप जेजू सुवातेंत आमच्या मुखार आज दवरता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या नव्या काजारी जोड्याक देवाचे ते मोगाचे देणे बरें देणे आमी मागता आसतना मोगान जियोवंक सांपावलाचे आनी एक उतरी हांगासर आमी उल्लेख करता आनी ते जावन आसा सांपावल कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, देवान विसरून काडलेले तुमी पवित्र आनी मोगाची देखून कनबळायेचे दयाळायेचे दिनपणाचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसा जंय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी दुसरोंक कारण आसल्यार एकामेकाक बक्षिया. क्रिस्त हे समाधान तुमचे रास करूं उपकारी मोनाचे तुमी जाया. खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बोधबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत हांव देवाक अर्घ दिया. उतरान जावन करण्यान जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कळ सोम्याच्या जुचनांनी तुमी करा. ताचे मरिफात देवाक अर्घ दिया. आनी एका उतरान सांपावलान कोलोसेकारांक बरयलें उतरां म्हण येता ते एक मागणें. आमचें जिवीत मागण्यान बरा जाय म्हणून हर एका काजारी जिविताचें आनी एक लक्षान जावन आसा मागणें. मागणें काळजां सांगात हाडटा. तुमी तुमचे मदें कोणी एका काळजाचे जावन खंयची वस्तू सर्गेच्या बापा लागीं तुमी मागशात जाल्यार सर्गेचो बाप ती तुमकां दितलो म्हणून जेजून सांगिल्लें आसा. आनी एक दादलो आनी स्त्री ताच्या लग्न जिवितांत मागण्याक एक प्रमुख स्थान दिल्ल्या वेळा तांची काळजां मनां एक जातात. एक काळजां मनाची जावन ती सरस्वत देवा थंय ती उबारतात आनी मागण्या वरवीं ती एकामेकाक भोगसूंक सोदतात. मागण्या वरवीं एकामेका आसा तशी स्विकार करूंक शकतात. मागण्या वरवीं जिविताच्या वत्तडा मदें सोंसणिकाय जोडूंक शकतात. आनी देखून हर एका काजारी जोड्या मदें न्हीस ह्या नव्या काजारी जोड्याक मात सांगचें हांगासर तुमी जायतीं काजारी जोडीं आसात. तुमच्या काजारी जिवनांत मागण्याक तुमी चड आनी चड स्थान दिल्ल्या वेळा हें सगळें तुमकां करूंक साध्य जातलें. जें कितें काजारी बेसाचे कायदे आसात ते पाळूंक तुमकां सरस्वत देवातावन आदार मेळटलो आनी अशें तुमच्या काजारीची बर्ती दिसान दीस वाडोवन येतली. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हें सक्कड हांव तुमचे लागीं उलयलां. एकामेकाचो मोग करा आनी तोच संदेश मोगाच्या भाव भयणीनो आनी विशेश करून तुमी किरण आनी अनिशा विन्सेंट आनी अंजलीन आज सोमी तुमकां दिता. सोमयाच्या मोगांत तुमी वाडा. देवाच्या मोगाचें किटाळ तुमच्या काळजांत आज पेटोवन दी. मागण्यान तुमची काळजां मनां देवा थंय उबारा. जिवितांक फूड करूंक मेळच्या सगळ्या कष्टां समस्या मध्ये देवाक तुमी उलो मारा आनी तुमच्या काजारी जिवितांत ती भरती येतली, ती दादोसकाय येतली, संतोष येतलो. आज आमकां सगळ्यांक संतोष तुमच्या काजारी जिवनांत आमी आज संतोष पावता आनी हो संतोष न्हीस आयच्या दिसाक मात्र सीमीत मागार मोरा पर्यंत हो संतोष जियोवंक तो समी देव तुमकां फावो करतलो आनी करून दी म्हणून आमी हांगासर जमले सगळे याजक धार्मिकां सर तुमची मोगाची भाऊ भयणी जमलेली सगळीं आज तुमचे पासत आमी मागता. आता रेस्पेराची रीत चलतली. दोनी जोड्यांच्या पडतीचे साक्षी कोण आसात येदोळसून नेमक केल्ले आसात तांणी मुखार येवचें आनी हांगासर रेस्पेराच्या रितींत वांटेली जावचें. साक्षी कोण आसात मुखेल न्हवरो मुखार या, दोगांय मुखार या. एक एक जोड्याक आमी रेस्पेराची रीत चलयता. आमी सर्वांनी ह्या संदर्भात उबा रावचें आनी व्हंकले न्हवऱ्या खातीर मागचें. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सरस्परान तुमच्या मोगाचेर आपली मोर मारून तिरकट जाग तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात.
ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशीर्वाद घालता. पवित्र स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ज्या खेरी संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासो तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजीर हांव तुमकां विचारता. विन्सेंट आनी एंजेलिन लेनिटा कोणेच बॉल करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यान वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे ताका ल्हानवट करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजेर तुमची कबलात उसारात. हांव विन्सेंट तुका म्हजी पती म्हूण, लेनिटा म्हजी पती म्हूण घेता. सुखान तशेंच दुखान पिडीन तशेंच बाळायकेन तुका विश्वासी राखतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान राखतलो म्हूण भास दिता. हांव लेनिटा तुका विन्सेंट म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे उजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सरस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो आनी कार्यामणी तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची गुणां म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात. तांचे सरस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव लेनिटा हांव लेनिटा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासाची कणां म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. विन्सेंट म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणां म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मुखाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सरस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक ह्या देव मंदिरांत तुमी आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासो तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजीर हांव तुमकां विचारतां. किरण आनी अनिशा कोणेच बॉल करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात.
तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसा? हांव तयार आसा. हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसा? हांव तयार आसा. हांव तयार आसा. लग्नाचो एक वर जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजेर तुमची कबलात उसारात. हांव किरण पळयलो तुका म्हजी पतीन अणिशा जसलीन पलकावो म्हजी पतीन म्हूण हांव पतीन म्हूण घेता. सुखांत दुखांत पिड्यांत तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजेर मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण बसता. हांव अनिशा तुका किरण म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तेशें दुखान पिड्यान तेशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे उजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सरस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरों. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडूं नये. ह्यो मुद्यो आनी हे कार्यावळी तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात. तांचेर सरस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. अणिशा जसलीन पलकावो म्हजी मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हणून ही मदीं तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. नांव किरण म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, पवित्र सभेचेर आनी अख्ख्या संवसाराचेर आनी एक खेरीत भशेन आज ह्या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेल्या किरण आनी अनिशा, विन्सन आनी अंजलीन ह्या आमच्या भाव भयणींचेर आपलो आशिर्वाद राशीनी वतो म्हूण सरस्पराक आमची प्रार्थना उबारया. देवान जोडिल्लो लग्ना बांद मनशांनी मोडिना जावच्याक आनी ताची खुशी जारी करचे विशान खरी समजणी दिवच्या वावरान पवित्र सभेक आनी तिच्या म्हणयाऱ्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत आनी ससाई फावो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभा चलोवच्या पापसाहेब सर्व बिस्पांक येजकांक आनी धर्मीक भाव भयणींक तुज्या उतरां मुखांत प्रेरीत जावन ह्या संवसारी तुजें मिसांव मुखार सरून व्हरूंक तुज्या मोगान तांकां भर आनी तसो मोग हेरांक दिवंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व मुखेल्यांक तुका समर्पिता. राष्ट्राच्या आनी लोकांच्या उदरगते पासून वावरूंक तांची हक्कां उखलून दवरूंक तशेंच शांती समाधानान हाडच्या दूस जायशे तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लग्न संस्काराच्या पवित्रकायेनी शाश्वतपणा विरोध जायतीं कानुनां उपजाल्ल्या आमच्या राष्ट्रांत लग्नाचे पवित्रपण राखून काजारी जोड्यांक बरी समजणी दिवंक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक
देव आशिर्वादाने बरोवन दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध कारणां लागून काजारी बेसांत असमाधान उपजाल्ल्या आमच्या समाजेन पती पत्नींनी आपणे दिल्ल्या भाशेचो उडास काण एकामेका सोडदोड करून माया मोगान जियो देव तांकां कृपा लाभोनी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. या पवित्र लग्ना बेसांत एकवटलेल्या 2 काजारी जोड्यांनी ताणी दिल्ली भास अखेर पर्यंत सांबाळणं एकामेका सांगातपणान आणि विश्वासीपणान जियोवन माया मोगाची कुटुंबां बांदून हाडूंक देव दराळ बेसवानी बरोवनी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या सांजू देवाच्या पुंतळार काजार जाल्ल्या जोड्यांचे लग्न जिवे देव सफळ बरीत करून दे आणि एकामेका विश्वासपणान जियो कृपा लाभोवन दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. खासदार जावं कशीवरच्या सल्या बरी जुने संगतीन फावो करून दे आणि वेगळीच तांचे लग्न जावन बरें कुटुंबा जिवी जियोंक देव तांकां फावो करून दे म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. गडीभर मौनपणी आमच्या सर कास्की गरजां खातीर आनी ह्या पुणशेताक आमच्या सर भक्तिकांच्या गरजां खातीर मौनपणी आमी आतां मागया. सर्वेस्परा तुझ्या पुताचे पवी सभेंत माया मोग रास करूं पती पत्नी एकामेका थंय विश्वास सांबाळूं अशें सगळी क्रिस्ती परजा क्रिस्ताक साक्ष दिवं आनी क्रिस्ताचो मोग समेस्त तांच्या काळजांत रास करूं जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जशी आमी आयल्या उंडो आनी वायनाच भेटयता स्वीकार करती म्हूण परता आमकांच तुका समर्पिता. जशी आमी आयल्या
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, संतोषभरीत काळजान आमी तुका वोगतांव ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावांक आनी भयणीक एकठांयल्याय, तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तूं तांकां सदां एकवटलेली मायपासान सांबाळ. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासराच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देवसैमांत जेजू सगळे मनशांक वांटो दिवंक घेवचें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुजे महिमेचे दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परचे लागीं स्थापलोय थकच्या काळा काळी. उतरावर्ती येवजण ही तुज्या मोगाची, त्याच तुज्या उत्तम देण्याची. दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुफळपणा तुवें आमकां घडोवन दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजान आशा वाडता. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपणूक जाता. उदेंत ते जावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बटवणी करच्याक एक खास आपट जातूं जमयता साय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो गोड परगटुया. बापा, आमचे सोडवणे बसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवंतपणासो आनी सर्गा सडण्यासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजे दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समय ही एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेले सस्तीक दान तूं आमकां करूं. अशें देवाचे मायबू भगवंत कार्मुरयेच्या, भगवंत जुजेच्या, भगवंत धर्मदुतांच्या, भगवंत जुतात देवाच्या आनी वैभवी रक्त साक्षयांच्या आनी सुमेस भक्ता संगता तुमी विसरून काडलेल्याच्या दायज जावन आमकां वांटून मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विस्वास करता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी सगत मेळ्ळी. ती शिवाय सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो कर म्हूण मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भोगेन बापाच्या, पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस गवळ्या आनी मणियरा बराबर तुज्या पुता तुका जोडून घेतले ते सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाचतले जे पवित्र सभेक बावरतान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुझे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मिल्या भाव भयणी आनी ज्येश्ठ कधीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्त महिपासून तुज्या राजन घे. थंय आमी तुज्या महिमा भोगोवन ससनाक नदोवची जातल्या म्हणून आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांदन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. लग्ना बेसांत भितर सोडून वेदिशी आयिल्ल्या त्या न्हवऱ्यांक आनी व्हंकलेंक जेजूच्या कुडी रक्तान पोसून सदां एकवटलेलीं दवर म्हण सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं आमी मागया. दयागन व्हंकले न्हवरो दिमी गेला दोगांय दी. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारकेचो रसना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलीं. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी खाणसान एकसावन तुवें दिल्लें काम संवसाराक शांती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करून तुवें तुजे परचे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी ख्रिस्त संस्कार स्थापचो वेळ पावतच तोच बावडतसो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंध उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर किरण आनी अनिशा, विन्सेंट आनी अंजलीन लेनिटा ह्या तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधान आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवन एका मनाची एका काळजाची जावन तूं सांचे मध्ये आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव.
आपूण बांदून हाडटा तें कुटाम मिनतीन सांबाळून शुभ वर्तमान शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यांक ल्हान मोठ करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदेश जावन ती तांकां तयार करून ये तुजे दुवेक अनिशा आनी लनिताक तुज्या शुभाम देणे आनी बर पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळून आनी आपल्या सुगुणांनी ते सोबून ह्या तुज्या पुताक किरण आनी विन्सेंट हांचे तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल विश्वासी पती ते जावन आनी खरो बापाय कसो आपल्या भुरग्यांची ते जतन घेवन मोगाळ बापा तुज्या मुखार लग्न संस्कार एक जावन तुज्या पबी जेवणात वांटो घेवन ही तुजी भुरगीं अतिरिक्तात तशेंच एक दीस सर्गींच्या सुखान एकपणान वांटो घेवंक पावूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली मुगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळ सुमेचे मास उंड्या रुपी आमी सेवंक वेता भक्तीन कुमगार सेवंक तुमकां आमी आपोवणे दिता धा कडेन कुमगार आमी वांटता 2 माटवांत आनी 8 कडेन इगर्जेंत कुमगार आमी वांटता भक्तीन तुमी कुमगार सेवचो मुगाच्या भाव भयणीनो तुमी कुमगार सेवतना जिबेर कुमगार सेवंक प्रयत्न करचे जिबेर मात्र कुमगार सेवचो तेणे आत आपोवण मेळ्ळे जाल्ले आसतना आमी आतां कुमगार सेवचो न्ही फकत जिबेर मात्र कुमगार सेवंक तुमकां आमी आपोवणे दिता
ये जेजुगान इमावून पण अर्गां देवया एवढ्या रूपान आमच्या काळ सांगतो आयला आमच्या आत्म्याचे पोषण जावन आयला हे सुम्याक आमी अर्गां देवया तुमची जबाब अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू एवढ्या रुपी आमच्या काळ सांद आयलेल्या की एवढ्या रुपी आमच्या आत्म्याचे पोषण जावन आयलेल्या की आमकां आयच्या दिसा येमिसाच्या बलिदानान वांटलेली जावचे भाग फोव केल्ल्या खातीर तुजें उतर आयकुचें भाग फोव केल्ल्या खातीर ते दोन जोडी आमकां नव्या लग्न जिविताक फोव केल्ल्या खातीर तुजें उतर आयकून कुटुंबाची जिवंक फुडें सरूंक तांकां तुवें आदार दिल्ल्या खातीर तांच्या आवय बापायक खातीर तांच्या कुटुंबादारां खातीर सर भक्तिकां खातीर सर यासकां खातीर सर्व धर्मिकां खातीर कालच्या दिसा सर आपायन ते विघ्नांतले निवारलेल्या खातीर आयचो दीस पळोवचे भाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू ओगळाक तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू प्रार्थूया सर्गींच्या बापा किरण आणि अनिशा विन्सन आणि अंजलीन तुझ्या पुतान दुवांच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला ह्या दोन्ही देण्यापासून तुका दिन वासून विश्वासान आम्ही तुझ्या लागी मागता लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव भयणी सदां तुका एकवटलेली रावूं आनी आपल्या लग्नाभ्यासांतल्यान तुझें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करूं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरूं आनी तुमची भुरगींपणां तुमचें इनाम जावंक पावो देवाचो एकलो सुपूत सुखांत तशें दुखांत तुमची खाकूत करूं आनी तुमकां आदार दी देवाचो पवित्र आत्मो तुमची खालसां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या समेस्तांचेर सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं एकडी बरोबरच्या मोगाच्या भावनो भयणीनो आज नवीन असो 7वो दीस ह्या दिसा आयच्या दिसा सामूहिक हजर असो दीस जावन आमी हांगासर आचरण करच्या संदर्भार आयच्या दिसा बाबते जिवितान मोग आनी मागणे लग्न जिविताची दादोसकाय सांजूत दादल्या बायलेच्या मोग असो मजतदार म्हणले विशीं भोव पुरबेसो संदेश ह्या संदेशकाल भोव अपुरबेसो हांगासर देवाचे उतर दिवना आमच्या खातीर प्रतिनिधीन नव्या जोड्या खातीर मागून रेस्पेरेची रीत चलोवन व्हरून ह्या न्हवऱ्याक ह्या व्हंकलेक आनी न्हवऱ्यांक प्रतिनिधीन लग्न जिविताक बरें मागलेल्या देवाची आशिर्वादां जोडून घेतलेल्या आमचे देश सेविका जनरल भोवमानादीक बाप मॅक्सिम नोरांना बापांचो मनपूर्वक उपकार पडटा देवाची आशिर्वादां तांच्या मिसांवाचेर मागता फादर तुमकां देव बरें करूं सांगत आसा बेटवणी गेल्ल्या बाप नेल्सन डी अल्मेडा ते मनियंपरे पिरगजेचे विगार तसो नूर हांगासर आसा ते हांगासर आयल्या तशेंच बाप आयवन कोडेरो कुलशेखर पिरगजेचे सहायक विगार तांच्या पिरगजेतान हुकल हांगासर आसा तशेंच आमच्या पिरगजेचे बाप क्लेमेंट तशेंच बाप स्टॅनी हे सर्व याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता फादर तुमकां देव बरें करूं उल्हास पटयता सर याजकाच्या नांवी सर फिरगज कुटुंबाच्या आनी भक्तिकाच्या नांवी हांव उल्हास पटयता किरण कुएल्लो पलिमार फिरगजेचो आनी अनिशा जॉस्लिन फलाको शक्तीनगर फिरगजेची तुमकां आमी अभिनंदन पटयता लग्नाचे जिवीत तुमचे सुखाचे संतोषाचे समृद्धीचे जावं दी म्हण आमी मागता तुमकां सर बरें मागता ह्या संदर्भार विन्सन डिसोजा कासरगोड मनियंपरे तशेंच एंजलीन लेनिटा पिंटो कुलशेखर फिरगजेची तुमकांय आमी ह्या संदर्भात अभिनंदन पटयता देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता सुवेस्पर देवान तुमचें तें आज बरें काम सुरू केलां तें तोच पंता पाव म्हूण आमचें मागणें
हे संदर्भात मोगाच्या भावा भयणीनो व्हड संख्येन येवन ह्या मिसाच्या बलिदानात वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक आमी अभिनंदन बडयता. माध्यम मुखार जायतीं जाणां तुमी हे मिसाचें बलिदान पळोवन आसात. तुमकां समेस्तांक अभिनंदन बडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. फाल्यां नोवेनाचो 8वो दीस भगवती शेतांत पिकावळी तेस्त आसा. वावरडी तोडेस देवाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा. सांजू देवापणाचो प्रेरण मेळ्ळो. संदेश आटपतना हे मिसाचें बलिदान तशेंच देवस्तुती चलोवन व्हरतात. मनादी बाब रोहिती कोस्ता सांजू हांव दुसऱ्याचें पुनशेत बचपे देवापण्या खातीर विशेष करून फाल्यां मागता आसतना फाल्यां सकाळीं सवाय 10 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन सग्रमेताचें आराधन उपरांत भक्तिका जेवण आसतलें. नोवेनाच्या ह्या 8व्या दिसाच्या नोवेनाक व्हड संख्येन वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. मोगाच्या भावनो भयणीनो आज आतां नोवेन जाल्या उपरांत नोवेनाचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी गडाय करिनासतना आमी आमच्या व्हडल्या हॉलाक वयचें आनी थंयसर व्हंकले न्हवऱ्यांक उल्हासूचें कार्य आसतलें. देखून सर्वांनी सांगाता मेळून थंयसर जमो जावंक आनी व्हंकले न्हवऱ्या बरें मागोवंक आनी उपरांतल्या जेवणांत वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. हे संदर्भार हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर सगळीं मांडावळ केल्ल्यांक सर्व स्वयंसेवक असो प्रतिनिधीन उपाध्यक्ष कार्यदर्शी उपाध्यक्ष जॅक्सन सल्डाना कार्यदर्शी शैला डिसोजा तांच्या मुखेलपणा खाल सर्व तयारी हांगासर जाल्या. प्रतिनिधीन हांगासर स्वयंसेवकांनी जायतो वावर केला. तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. भोवपळेचें गायन केलां. सर्व गायन मंडळीच्या सन्यासो मनपूर्वक उपकार बावडटा. प्रज्वल अरुण आनी समेस्त संगत्याचो उपकार बावडटा. तशेंच आल्तार भुरग्यांचो उपकार बावडटा. तांकांय देव बरें करूं. भोवपळ्याची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या सर्व फिरगसगारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां मागता. आयच्या संभ्रमाक जायत्या जाणांनी कुमक केल्या दान दिलां आनी काजाराक आदार दिला. तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां मागता. तांची गुणाची आज नांव काडिना. फेस्ता दिसा नांव काडून आमी मान वणतल्या. हे संदर्भात तांचो उडास करतल्या. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनल तशेंच डिवायन वर्ड TV चॅनल तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. कोनिको स्टुडियो हांगासर आसा दीपक तशेंच सर्व पंगडाचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां मागता. थंयसर बँड आसा काटी पडला मनेस्तराणी तसो पंगडाचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. वापुयाचे आल्तर सभेल्या धर्म भयणींनी सिस्टरांचो आनी सर्व संगती सिस्टरांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां मागता. कोणाची नांवां तेणे चुकोवन वचोंक बुरो देखून बक्षिया येवच्या बेस्ता दिसा सर्वांची नांवां काडून सविस्तर रितीन देव बरें करूं म्हणटलो. देखून तुमी म्हाका बक्षुंचें. मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर स्टॉल आसा. स्टॉलार भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें तेल बेंजार केल्लें मीठ बेंजार केल्लें उदक कोंता बेंजिन्यो रेलिको इत्यादी आसात. हे सर्व आमच्या आत्मी झुजाविरो झुजोवंक आनी जैत जोडूंक आदार दितात. ह्यो वस्तू वापरून आमी आत्मी बरेपण जोड घेवंक तुमकां आमी आपोवण दिता. थंय बी वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेलां थंयसर मेळटात. ती तुमी घेवची. ताचो फायदो जोडचो. तुमची मिसां ते सवा पिसां दियात. थंयसर तीं घेतात. तशेंच कोणाक मुद्दम दिवंक आसा मिसां दिवंक आसा गळे करिनासतना ऑफिसांत दिवची. फेस्ता बाबतींत पुर्ली फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिया. पिर्जेंत रावंक तुमकां मन आसा तर तुमी पिर्जेंत रावन सहकार दिवचो. तुमी आमकां दिल्ल्या त्या दाना वरवीं ह्या पुंजळाची परब 2 वर्सां उपरांत बाजे रितीन आचरण करूंक आमकां साध्य जाता. ह्या संदर्भात तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. आयच्या सगळ्या जेवणाची मांडावळ घाल्या. मनेस वॉल्टर डिसोजा जॉयल डिसोजा आनी सर्व संगात्याचो तशेंच सर्व रांदप्यांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां तांचेर मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या आई सेवाच्यांनी हांगासर क्वॉलिटी वर्ल्ड्स म्हणले आयस्क्रीम हा स्टॉल आसा केला. फकत ते आयस्क्रीम घेवना तुमी तांकां सहकार दिवंक विनंती करता. क्वॉलिटी वर्ल्ड्स म्हणले आयस्क्रीम अधिकृत रितीन हांगासर आसचे ते तुमी घेवन सहकार दिवचो. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. फाल्यां नोवेनाच्या मिसा परत मेळया. येवच्या ब्रेस्तारा दिसा संजेर 6 वरार पक्षेकरे पेटे सांजुदाच्या इमाजीचें आशिर्वचन. ताच्या उपरांत चेरेलोचो पुरुषां उपरांत हांगासर संभ्रमी मिसाचें बलिदान आसतलें आनी बलिदाना उपरांत नोवेना उपरांत मोठे सक्रामेंताचें आराधन उपरांत भक्तिकांक जेवण आसतलें.
ह्यो शुक्रार ह्या पुंडाळाच्या वार्षिक परबेचो दीस सकाळी 7:30 वरार फेस्ताचे सादे मीस आणि 10 वरार फेस्ताचे संभ्रम मीस हे मिसाचे बलिदान भेटयतात भौमनाधिक दोतोर लुईस पॉल सोजू आमचे दिवशी निवृत्त गोळी बाप आणि तशेंच त्या दिसा पावणे 10 वरार हांगासर मानाचे आनी मुद्दमाचे वाती वणलेल्या देखून गळाई करिनासतना वेळार तुमची बसका स्वीकार करूंक तुमकां आमी आपोवणे दिता व्हडा संख्यान हे परबेच्या समयार आमी वणटले जावया ह्या वर्सा फेस्ताचो संदेश बरी आसा बाबा तान देवा लागीं सरया आनी जेजूची बेसांवां जोडया बरोवसो सांडलेल्या बरोसो दिवचो सांजूता देव आमच्या भावार्थाक प्रेरण म्हणल्या संदेशा काल ही नव्याना फेस्त आचरण करतना आमचो भावार्थ तो सोडून दी भावार्थान देवा लागीं सरूंक आमकां फोव करूं दी आनी जेजूचें बेसांवां आमची कन घेवचें भाग आमकां फोव जावं दी म्हण मागया 29 तारीख शनिवारा सांजे हांगासर तुळू नाटक आसा कुशाल भटची तुळू नाटक ह्या तुळू नाटकांत वांटोली जावं आनी रदसकाय जोडूंक ही तुमकां आपोवणे दिता परत तुमकां समेजता देव बरें करूं आतां नव्यानाक आयती जावचें पात्रोन सांजुता देवा आमची पासून मिनती पात्रोन सांजुता देवा आमची पासून मिनती पात्रोन सांजुता देवा आमची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी बाबा सर्गी समसो मोगाळ बाप आमच्या मागणे कदा बागे उजूता देव सरकार जावंत जेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे बसो विनंती करता सांगता देवेर सांत भक्त प्रत्येक जन्मरी आमचे सर्गीचे माई आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारी फात आम्ही सांगता मागया सोमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्या सोड पाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धरून जुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाकरीस आमी उगडास करता बगे होता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंब दैत्वे दाखोवच्या परिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर ओकलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या भवत देशी तूं आतां करूस आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सचमानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे देव देवास्वानी पेल्याचो करूं मोग वाडय आतां आमी बगे उजोता देवाच्या विनवणेन तुज्या मारी बाजूबाजू गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यानी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमचे पतीने आमी तुजे दें दवरता तुका जावं महिमा मान आनी ओगळाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणे या संवसारी जेजू सैरो आनी दर्दो आसलेल्या बगे उजोता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून जरा सोमवार मोगतो जणा जाल्लोय ताच्या सोडणीची स्वर्ता तुवें पयस आसले लोकांक गजिली क्रिस्ताच्या आनी मनुश्य कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणात वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें संवसारी जेजू लागीं दुख आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें सिद्ध केलोय बारीसकर सडसडी दीस संपून निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यान सो तूं कितें रोती जावन आसाय तुझे मजतीचेर बरोबर सोनी म्हजी घर जालो तुज्या आपूण शेताक पती आयला एकडे बरोबर बसया मुगाच्या बाबणी न जायती ते सवा तुमी निरंतर हांगासर घालून आसात ह्या संदर्भात सते साव बसोत आमी मागता एकल्याचे बंगार ते भायर पडलेले पाटी मेळूंक त्या गजालाची बिझनेस बऱ्यान जावंक दोन कुटुंब बेगीनच एक जावचे खातीर एकल्याचे इंजिनियरींग कॉलेजींत शिकूंक करपा सदांच फाव जावचे खातीर एकल्याचे घुमटेची तकलेची दुख शिराची दुख गुण जावचे खातीर एकल्याचे पाटीचे कण्याचे कुशीचे बरेची दुख गुण जावचे खातीर एकल्याचे उदर प्रायाच्या हांवें बुको जिरवण आनी कुडीची सखत फोव जावचे खातीर एका बाबा आनी कुटुंबा माया मोगान शिवंक करपा फोव जावचे खातीर एका कुटुंबांतल्या भावान आमाल पिले संडून माया मोगाची जिवीत रुता करूंक तेका जर जागेचे समस्या परिहार जावंक तेका तकली दुख तशेंच मायग्रेन पिडा गुण जावंक एका उदरगृहाचे स्त्रियेच्या पांयाच्या टळवून पडचे ते किडे गुण जावंक एकल्या दिता म्हणून बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक तेका जर बरी भलायकी भोव जावंक एकल्याचे सायनस तशेंच मायग्रेन तशेंच तकली पडापड आनी ताप गुण जावंक दोगा जाणां रातीची बरी न्हीद पडोवंक दोगा जाणांची कोर्ट केस वेगळी सिद्ध्यार्थ जावंक दोगा जाणां सकयल उडासा उरोवंक एकल्या बेसीच्या भुरग्याक शिकोवंक बरी मदत आसत गिन्यान आनी बरें कर शिकोवन ह्या वर्सा पास जावंक तेका 6 जाणांक शिकोवंक करपा आनी मजत मेळोवंक दोगा जाणांचो हाट राग पयस जावंक तेका जाणांची शिरांची पिडा गुण जावंक 12 जाणांची कॅन्सराची पिडा गुण जावंक 7 जाणांची किडनीची पिडा गुण जावंक 14 जाणांची
काळजाची पिडा गुण जावंकू दोगा जाणां आमाल पियेंतल्यान सुटका मेळोवंकू दोगा जाणांची काजरी जिवीत ते बऱ्यान चलोवंकू त्या जाणां काजरी जोड्यामध्ये समाधान रुता जावंकू 8 जाणां काजरी जोड्या भुरग्यांचे देणे भोव जावंकू 4 जाणां बरी सैरीक भोव जावंकू एकल्याची ड्रायव्हिंग लायसन्स टेस्ट पास जावंकू 6 जाणांक बरी विजा भोव जावंकू 2 जाणांक UK वेची प्रोसेस विजा ती बेगीन जावंक आनी बेगीन UK वचोवंकू तशेंच 30 आनी 6 जाणांनी प्रत्येक देशां पासून म्हाका विनंती केल्या एकल्या बाबाक गांठीचे पांयाचें ऑपरेशन जालां तें बऱ्यान गुण जावंकू आनी दूख बेगीन उणी जावंकू तशेंच जायत्या जाणांनी म्हाका विनंती केल्या तांचेर ते बसून मागया आमा समेस्तां बसून मागया देमी घालया आमच्या हात उबारया आमची मागणी सांजुता देव मुखांतर जेजू भेटोवन दिवया अर्गा तुका समियान जेजू पगळप तुका समियान जेजू स्तुती तुका समियान जेजू आराधन तुका समियान जेजू वंदन तुका समियान जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 मगळ समया सांजुता देव मुखांत पालेली मागणी तुका भेटोवन दिता तुका तुझ्या उदाहरणाने तुझ्या बेसवाने आमकां बर आमच्या मागण्या काम दे आमच्या तुझ्या वोट दयेन आमच्या भवता लागून आमकां बेसवाने बर समया आज हांगासर दोन जोड्यांचे तुजो आशीर्वाद घाल तांच्या लग्ना जिविताचे तुजो आशीर्वाद घाल ह्या सगळ्यांचेर आशीर्वाद घाल सर काजरी जोड्यांचे तुजो आशीर्वाद घाल धार्मीक भाव भयणीचे तुजो आशीर्वाद घाल सर भक्तिकांचे तुजो आशीर्वाद घाल भुरग्यांचेर युवा सणांचेर विडेस्तांचेर प्रायवंतांचेर परगांवांत असलेल्यांचेर माध्यम मुखांतर हे नव्यान करता तांचे समेस्त तांचे भरपूर आशीर्वाद घाल गुणकचे दैवी सकत अनुभव करून तांचे ते स्वीकार करून तांकां मागलेले सगळे हो कर समया तुका महिमा तुका जवळ उगडाप हालेलुया 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 नव्यानाची मागणी मंदारसिया म्हज्या मतीर काळो काडून तुजो भवन दंडोडो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तली पदवेन पयसता उंडाय इवत्या सद्दां म्हज्या कर्जाच्या गुन्यांत हांव तुका उलो मारता अशा चडलेल्या भरोसो दिवचे करी तेणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणेचे कंटे कुंटे म्हज्या कर्जाची कोर्सन हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल मागीर पसिरा वगत तगीत तूं म्हाका मकानात सुदारसन वर वडापतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या समयाचे तुजे महिमे वता नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन मगर बाबा सांजू ताद्या मुखांत लाभलेल्या बरेपणाचो आमी उपकार बोबडया आमचे हात अद्याचे दवरया दोळे तांपया इकडी बरमोवन पडी सांजू ताद्या मुखांत समयाचे जून आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाचो उडास करया ताका आमी अर्गां दिवया आमच्या हात उबारया अर्गां तुका समया जेजू अर्गां तुका समया जेजू अर्गां तुका समया जेजू वंदन तुका समया जेजू वंदन तुका समया जेजू आराधन तुका समया जेजू अर्गां तुका समया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू गळाप जेजू जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 सगळ्यांच्या बाबा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सगळ्यांच्या बाबा तुज्या पवित्र सभेत बऱ्या व्हडल्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बाबा नव्यानाच्या कुटुंबा घेवन देवाच्या मजतीन विरळ केल्ले आनी मुखार करून कुशिल्ले उपकारां पासत बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बाबा तुवें तुजे देह पातये दिल्या सुखान आसतना कुमो केल्या आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बाबा तुवें तुजे दैवी मोगान आमकां बातकात सुटका दिल्या तुका वेळी मती घुसवाड दिल्या आनी कधी तुकीने आमकां बसवण दिल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बाबा तुज्या एकल्या जिणेंत पुता जेजूचे नवी तुवें देवसरां दतलेल्या आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवचे गठ्यान भरिल्ल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता हे पुंदळ सांजू ताच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची गंभेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बाबा सगळ्या सांजू मुखांतर जायती जपां केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका सांजू ताच्या मजतीन पुंदळ सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका सांजू मुखांत आमी मागले सर तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा कळा देखीत आमकां हो केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सगळ्यान शिकलेल्या मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेले आमचे जावं तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां दाळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगर भाव भयणी नोकडी आसता आमच्या भाव भयणी पासून देवा लागीं विस्वासान मागुया
सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्पर प्रेस जाल्ले आमच्या भाव भयणीचे कस चालू करी आयकमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्पर प्रेसाचे सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नर्सांक आनी सेवा काम पाव आयकमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा सकट पेटे सांताळणी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा तुझ्या मनेन येता वच्च्या पेटेस ना जिविताची भक्ती भले के गुडी येतम्याची गथाय दी आयकमचे प्रार्थना श्रीकींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीचे सत्य समाजात एकर सांजुताच्या भक्तिकाच्या जिणेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान भोग करी आयकमचे प्रार्थना श्रीकींच्या बापा आमचे लगे प्रत्येक मागणी विचारले ते आमी तुका समर्पण दिता हांव तुजी कशी वयतर ती सर ते सवा तू जारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना मगळ बापा गांवांत तशें बरें गांवांत फावो ते काम नासतना कस्तूच्या सर तुज्या भुरग्याची काकूट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना देड बाबा भोवती जिनी संगाती मेळा नासतना कस्तूच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिनी संगाती मेळो बरें कुटुंबा जीव ते ताणें फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा भुरग्याचे तेणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्याची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे तेणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना आज नव्या लग्ना जिवीत एकवटलेल्या दोन्ही जोड्यांचे भरपूर आशीर्वाद घाल तांच्या जिवितांत सुख संतोष मोग समाधान तृप्ती विश्वासीपण आणि मान आणि वाईप सदांच हृदय जायशे तांचे कुटुंबा जिवीत संतोषाचे आणि तृप्तीचे जायशे कर म्हण मागता आयकमचे प्रार्थना येसुया आम्ही आशा करची फेस्ताची सगळी मुखली कार्य तुझ्या सुभाम आशीर्वादाने बर आणि सवांक सवानी भरून ती यशस्वी कर म्हण आम्ही मागता आयकमचे प्रार्थना येसुया त्या मुखांतरे नव्यान मिसाचे बलिदान भेटतात नव्यान करतात तांचे तुझो भरपूर आशीर्वाद घाल सरपिटेस तांचे आणि प्रायवंतांचे तुझे सांग घाल हांगासर असलेल्या हर एकल्यान तुझो आशीर्वाद घाल सर या सगळ्यांचे धर्मिकांचेर हर एक भौतिकांचेर तुझो आशीर्वाद घाल ताका तुझ्या बेसवानी बर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुया बरी पिटेसाचे भलायकी तुझी भुरगी तुझी मजत मागतात आमची मागणी ऐक नमान आणि एका बुद्धीचे माय नमान आमच्या जिवा अमृत आणि भरोशा तुका मेलो मारता बोधेशिवीची बळका या तुका ज्या कोणात असता आजकार उस्कार सुन आम्ही तुका रुदान करता तर तुमचे शेके ते तुझे एका बुद्धी जोड आमचे परते आणि उपदेशा उपरांत तुझे कशे न्ही बोळ तेजो गमकां दके हे दे आणि मुगळी दिलं पी ओंकार मरिये मगर बाबडी नपटेस तुमच्या बाबडी सोडास करिया अंतुळणारा सादास पदे दासा विविध पिढे सडे कष्ट संकष्ट ओळख जाल्ल्या बाबडी सोडास कडून त्रिंदादीची मजत मागून तांकां कुडियत्म्याची भलायकी मागया महिमा तुका पदवेंदरा देवा बापा कित्याक तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धरलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा सेम घेवच्या तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून दी कुशवेली महिमा तुका देवा पवित्रात्मे आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमच्या सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भूदयाळ बापात्म्याच्या संकस्तानी मतीच्या वकुडीच्या पिढेनी कस्तोच्या तुझ्या साकरणीचे दयाळ दिसत घाल तू रसिल्ल्या तांकां नवो जीव दिमचो बरीत कर अशें पातकांतली जळ जावं पिढे शिड्यांतले गोळ जावं बेगिस्तानी भलायकी जोड फोव कर क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं समियेचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमची सवय आसो प्रार्थुया बोधया समिया भगवंताच्या बुजवणदारा तुझी मेतमेन नातलेली दयाळ आमी मागता पिढे शिडीन कस्तोच्या तुझ्या भुरग्यां तांचे राखण मिळवे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून मना बैत पयस करून एकामेका काळ जतन बगसून चिवून तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारो तुझे देन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ समी सदां तांचे संगात राव तांची हातली भलायकी तांकां बाटी मेळोवन दी आनी ते तुज्या पवित्र सभे सदां सुगारगां दिवन दीत जोची येताय राज वर्स लयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतेन वागोव दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिव आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यान आमच्या संगाता आसा तो तुमचे समेर रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट करूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे तें आसचें सर वायट बसपून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान प्रज्वलीत करूं आमेन आनी सर पददार देवाचो बापाचो आनी पवित्राचो आनी पवित्र आत्माचो आशीर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे समेर सदां आसूं आमेन
वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. तुम्ही रावया मंगळ बाबडीनो निमाणे गीत जाल्ल्यानंतर तुम्ही गळाई करिनासतना व्हडल्या हॉलाक वेचे थंयसर मोठवें कार्य आसा चड लांब ना मोठवें कार्य आसा ह्या कार्यान वांटेली जावना नव्या ओकले नवऱ्यांक उल्हासूंक तुमी आयते जायचे म्हण विनंती करता. तुमकां समेस्तां परत देव बरें करूं. सर ह्या जगांनी हे घडी वर हॉलाक येयचे आनी ह्या संभ्रमांत वांटेली जायचे म्हण आमची विनंती. आमच्या आत्म्यात एक बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव. आमेन.